मोगाच्या भयणी बाबांनो, आयज आमकां विशय दिला नियाळ करूंक, ते म्हणल्यार वचात सायबीण माय भाशेन देवाचो रूपकार जायात. कोण भाशेन सायबीण माय देवाचो रूपकार जाली आनी कोण भाशेन आमी आमच्या जिवितान देवाचो रूपकार जावं येता, ह्या विशयाचेर आमी खोलायेन नियाळ करुया. पयले सुवातेर आमी तेच करतना नमान मुरी हे मागणें म्हणटा आनी ह्या नमान मुरी मागण्यांत दुसरो भाग आसा, भाग्योन मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. हे मागणें आमी करता. आमी भाग्योन मरेक देवाचे माये म्हणटा, आमी तिचे खातीर तिचे लागीं विनवती करता, आमा पापयां खातीर विनवती कर आनी तिका आमचो हुस्को आनी हुस्क्यान बरोवन ती आमचे खातीर देवा बापा लागीं मागता. ती सुर्गीची राणी, ती देवा मातीची आवय. एक दीस खंय अशें घडलें स्वर्गा राज्यान, देव बाप खंय पासोयेक आयलो आनी पासोयेक आयिल्ले कडेन ताणें पळयलें की थंयसर तरेतरेचे मनीस आसा, जे मनीस थंयसर आसूंक फावो नासलेले. आनी देवा बाबाक खंय मातशें तिडूक आयली आनी रोखडोच पेद्रूक आपोवंक धाडलो आनी विचारलें, पेद्रू हें कितें केलां तुवें? तूं सगल्यांक सोडटाय, हांवें तुका चावी दिल्या म्हणून तुवें सगल्यांक सोडटाय भितर स्वर्गा राज्यान? भाग्यून पेद्रू खंय थोडो घाबरलो, एकदम नर्वस जालो आनी कितें सांगचें कांयच कळना जालें. आनी म्हणूंक लागलो, बाबा हांवें सगली बंदोबस्त बरे तरेन केल्या, सगल्यो चावयो हांवें म्हजे लागीं दवरल्यात, कोणाकूच हांवें सोडूंक ना भितर स्वर्गा राज्यांत. हांव खूद पळयतां कोण कोण भितर येता तो. पूण सांगचें कितें बापा, तुज्या पुताची आवय तिणें फाटल्या वाटेन एक धाकटुलें जोनेल उक्तें दवरलां आनी म्हाका कशीच बंद करूंक दिना ती. आनी ह्या जोनेलांतल्यान सगळीं उडक्यो मारून भितर सोदतात. मोगाच्या भयणी भावांनो, सायबीण मांयक हे तरेन आमकां आमचो हुस्को, देवा मातीची आवय, तिका आमचो हुस्को, ती आमचे सोबें देवाचो रूपकार जाता. आमी तिका जायते माताडे दिल्यात, आमी तिका जायते तोकटे दिल्यात, नांवां दिल्यात, आमी तिका जायते तरेन वळखता. जावं वालंकानीची सायबीण माय, लुर्साची सायबीण माय, फातिमाची सायबीण माय आनी हेर जायतीं नांवां तिका आमी माताडे आमी तिका दिल्यात. आनी सगळ्यां परस पयलो माताळो, पयलो तोकटो, पयलें नांव तिका आज गाब्रिएलान दिलें. जेन्ना आज गाब्रिएल देवाचो संदेश घेवन तिचे सरशी आयलो, तिका सांगलें, तूं पवित्र आत्म्याचे कुरपेन गोरबेस जातली आनी तूं देवाच्या पुताची आवय जातली. देवाच्या पुताची आवय हो तोकटो, हो माताळो पयलो आज गाब्रिएलान तिका दिलो. आनी सायबीण माय आपले मावशे भयणीक भेट करूंक वेता आनी थंयसर एलिझाबेथ तिका म्हणटा, केदें व्हडलें भाग म्हाका, देवाची आवय म्हाका भेट करूंक येता म्हणून केदें व्हडलें भाग म्हाका. एलिझाबेथीनूय तेंच तिका, होच माताळो तिका दिलो, देवाची आवय. आनी हीच परब आयज मोगाच्या भयणी भावांनो आमी समोरमता. भाग्योन मारी देवा मातेची परब. हो तोकटो, हो माताळो इगोज मातेनूय तिका दिला. कित्याक जायत्यांच्या मनांत घुसपा गुंदोळ आसलेलो, जायते हेरिटिक्स आसलेले, खोटी शिकवण दिवपी आसलेले आनी ही खोटी शिकवण सगल्यांच्या मनांतली काडून उडोवंक 403 वर्सां एक एफेसूस एक व्हडलें कावन्सील जालें
आनी ह्या कावन्सिलान तिका एक हो माताळो हो हें टायटल तिका दिलें आनी तें म्हणल्यार थियोटोकस. थियोटोकस हाचो सादो अर्थ म्हणल्यार मदर ऑफ गॉड, देवा मातेची आवय. तिका आनी दुसरो एक अर्थ आसा म्हणल्यार गॉड बेरर. तिणें आपल्या कुसव्यान देवाक संबोवलो. आनी बागेवन जुआं पावल आमकां म्हणटा ती पयली ताबेर्नेकल तिणें आपल्या कुसव्यान देवाक संबोवलो. ती पयली ताबेर्नेकल जाता. आनी मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज ही परब आमकां देवाचें ताबेर्नेकल जावंक उलो मारता, सांतीस जावंक उलो मारता. आमकां बागेवन पावलो आमकां सांगता आमी देवाचें मंदीर, आमी सगळीं देवाचें मंदीर म्हणटकूच आमकां देवान तांक दिलेली आसा आमी देवाचें ताबेर्नेकल जावंक, ताका आमच्या भितर आमच्या जिवितांत ताका दवरूंक आमकां तांक आसा. तर सायबीण माय होच आमकां उगडास करता. थियोटोकस हो माताळो तिका आमी दिता आसतना, इगोज मात दिता आसतना आमकां उगडास करता आमी सगळीं देवाचें ताबेर्नेकल. आयज हांवें म्हज्या जिवितांत विचार करूंक जाय, हांव देवाचें मुखामोळ जालां काय, म्हज्या जिवितांतल्यान हांव दुसऱ्यांक देवाचें आसणें फांकयता काय, हें आयज आमी पयले सुवातेर आमकां विचार करूंक जाय. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भयणी भावांनो, मदर मेरी वॉज सायबीण माय दुसऱ्यांचे चुरचुरे दिसताले. शी कूड फील विथ अदर्स, शी कूड एम्पथायज विथ अदर्स. दुसऱ्यांचे दूख, दुसऱ्यांचे हाल तिका रोखडेच तिका गोमून येताले. दुसरो रडटा जाल्यार तिचेंय काळीज रडटालें. दुसरो त्रासान पडलाय जाल्यार तिका तें भोगतालें. आनी हे भाशेन ती देवाचो रूपकार दुसऱ्यांक जाली. जेन्ना आपली मावशी भयण एलिझाबेथ ती गोरबेस जाली, सायबीण मायक दिसलें आतां हांवें वचोन तिचो परामर्श करूंक जाय, तिची सेवा करूंक जाय. आनी धांवून धांवून तिची सेवा करूंक ती गेली, सेवेची मनीस जाली. जेन्ना काना गांवांत सोरो उणो जालो, तांकां लॉस जातली म्हणून तिचें काळीज चुचुरलें. तिका आमकां लॉस जालेली नाका, तिका आमकां दूख जालेलें आमकां नाका. आनी हे तरेन आमचे चुरचुरे तिका दिसतात. जे भाशेन देव आमचे चुरचुरे करता, जे भाशेन देवाचें काळीज आमचे सरशें ओडटा, तेच भाशेन सायबीण मायचें काळीज आमचे सरशें ओडटा. आनी दर एक पावटी ती आतां स्वर्गा राज्यांत आसा खरी, पूण तिका इतलो हुस्को जायते पावटी ती आमकां आपलें दर्शन दिता. कित्याक तिका आमचो हुस्को, तिका आमचे चुरचुरे दिसतात, तिका आमचे सगळें मोग आसा, तिका आमचे सगळें हुस्को आसा. आनी ह्याच हुस्क्यान भरून जायते पावटी ह्या संवसारांत तिचें दर्शनूय जाता. तर दुसरे सुवातेर सायबीण माय आमकां आपणा भाशेन हुस्क्यान भरलेली मनशां जावंक उलो मारता. आपणा भाशेन दुसऱ्यांचे हाल पळोवन दुसऱ्यां सरशीं दोयाळ जातात. हेच भाशेन आमकांय जावंक सायबीण माय उलो मारता. तर आयज आमी आमच्या जिवितांत नदर घालुया. आमी हुस्क्यान भरलेलीं मनशां जाल्यांत काय, आमकां दुसऱ्यांचे हाल आमकां दिसतात काय, दुसरीं दुखान पडटात, त्रासान पडटात तेन्ना सायबीण माय भाशेन आमकां दिसता काय. आनी तेन्नाच जरी आमकां दिसता जाल्यार तेन्नाच आमी देवाचो रूपकार दुसऱ्यां सरशीं जातलीं. आनी तिसरी वस्त आयज सांगून हो शर्माव सोंपयता ती म्हणल्यार शी बिकम्स युनिवर्सल मदर. सगल्यांची आवय ती, न्हय तुजी आनी म्हजी, सगल्यांची आवय, सगल्यांचो
तिका हुस्को. जेन्ना जेजू कुर्सार वळवळटालो तिका आपल्या मोगाच्या शिसाच्या स्वाधीन ताणें केली. आनी त्या दिसा जावन ती आमां सोमेस्तांची, न्हय फकत क्रिस्तांवांची पूण आख्ख्या संवसाराची, दर एका मनशाची ती आवय. आनी हे आवयक मोगाच्या भयणी भावांनो, जोर आमकां आमचे संवसारी आवयक आमचो इतलो हुस्को जाल्यार ही आमचे सुर्गीचे आवयक आमचो कितलो हुस्को जावचो ना. हुस्क्यान भरून ती आमचे सुरशी देवाचो रूपकार जाता. तर आयज तिसरे सुवातेर आमी हुस्क्यान भरलेलीं मनशां जाल्यांत काय, आनी दुसऱ्या सुरशी आमी आवय बापूय जाल्यांत काय, देवाचो रूपकार आमी दुसऱ्या सुरशी फांकयला काय. आयज सायबीण मांयचेर नदर घालुया. ह्या पयल्या वर्साक, ह्या नव्या वर्साक आमी सुरवात केल्या तिचे पोरबेन तिचे लागीं मागुया आमकां देवाचो रूपकार करून आमी दुसऱ्यांताय दोयाळ जावं, दुसऱ्यांताय आमी काकुत्सार जावं, दुसऱ्यांताय आमी मोगाळ जावं. हीच कृपा आयज सायबीण मांयचे विनवणेंत आमकां सोमेस्तांक मागुया. आमेन.